5 वर्सां पयलीं निवडणूक जाल्ली म्युनिसिपालिटीची, हांव मुख्यमंत्री आशिल्लो. हांव सगळे मडगांव भोंविलो. 11चे 11 कावन्सिलर आमचे निवडून आयिल्ले 2010 याद करात. हांगाच्यानी तुमी म्हज्या शब्दाचेर विश्वास दवरून एका बायल मनशेक निवडून हाडिल्ली. लेडीज वार्ड आशिल्लो. 2012 सरकार पडलें. सुशीला नायक म्हणटा तेन्ना प्रेसिडेंट आशिल्ले. 8 दिसा भितर म्युनिसिपालिटी उडयली. सुशीला नायकाक उडयले. आश्वासन कितें दिलें? फातोड्याच्या खंयच्या तरी घरान मिटींग जाली. तांकां कावन्सिलराक आपोवन व्हरलें. तांकां सांगलें सरकार तुमकां 50 कोटीचे ग्रांट दितलो मडगांवाचो चकचकीत विकास करपाक. 50 कोटी म्हणटकीर थोडे कावन्सिलर आहा ते एकदम उबे जाले, चांबूळ जाले. तांकां कितें म्हणटा तें कळना. आज 3.5 वर्सां जावन 4 वर्सां जायत आयली. ह्या नगरपालिकेक एक नया पैसो दिलो गेलो ना. जो दिल्लो तो दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आसतना 2 कोटी रुपया डेव्हलपमेंट काडा खातीर आनी 3 कोटी रुपया गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करपा खातीर. हांवें तांकां सांगलें गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करपा खातीर 3 कोटी दिल्यात. की सत्ता नासतना लोकांची पावर कितें आसता ती ह्या सरकाराक दाखयतलो. हांव प्रत्येक घरांनी वचलो मडगांवकाराक सांगतलो, विचारतलो की जे सरकार करता हे तुमकां मान्य आसा काय म्हणून. ज्या पद्दतीन तुमच्या आमदाराक टार्गेट केलो वता हे तुमकां मान्य आसा काय म्हणून. कोणीय बरो म्हज्या नाण्याचेर खणखणीत आसा. म्हाका दुसऱ्याचें नांव घेवन क्रिटिसायज करपाची गरज ना. रावनी कोण फातोड्याच्यान येवन वता, कोण कुंकळेच्यान येवन वता, कोण आनी खंयच्यान येवन वता, खंयच्यान येवन रावनी. जो भुरगो काम करपी आसता आनी जाका मडगांवच्या आमदाराचो तेंको आसा म्हाका खात्री आसा ह्या